भारतीय सुरक्षा मंच किंवा गोवा सुरक्षा मंच म्हणून जो पक्ष आसा ताजे गोंयकारा विशीं त्या पक्षाकूय आदर आसा आनी जर आमचे सारके विचार जर तांचे विचार आसा जाल्यार नक्कीच आमी एकठांय वचून वतले. खूब आसा आमी म्हणटा आमचे गोंयच्या मातयेंतलो पक्ष. आमचे कूळ आनी मुणकार जी एक्ट केला तो सारको जावपाक जाय. भाशा आमच्यो ज्यो कोंकणी मराठी आसा त्यो योग्य पद्दतीन त्याचे संवर्धन जावपा खातीर काम करपाक जाय आनी हे सगळे विशय जेन्ना जर आमचे जुळटा जाल्यार नक्कीच भाशे कडेन म्हणजे भाशा मंडळा कडेन जुळटात तुमचे विशय. जर जुळटा आसत जाल्यार तांकां बरोबर घेवन वचपाक आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. बीजेपी कडेन जुळनात म्हाका तरी दिसूना, कारण तांचे त्या खातीरूच आमकां काडले न्ही जुळना म्हणून. उसगांव गांजेचो पंच विजय गांवकर बीजेपी सोडून मोगोन गेलो. तो मोगोचो वाळपय कॅन्डिडेट. भाजपाचो सदस्य आसलो तेजो राजिनामो दिल्लो आसा. काल हांव भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान पणजे 3 वाजता त्या ऑफिसान गेलो म्हाजो राजिनामो घेवन आनी ऑफिस बॅरियर्स तेंचे आसले तेंचे कडेन व्हरून राजिनामो सुपूत केलो जाल्यार ते म्हाजो राजिनामो एक्सेप्ट करिना जाले. ते म्हणपाक लागले की तुजो जो राजिनामो आसा तो प्रेजिडेंटा कडेन दिवपाक जाय आनी प्रेजिडेंटूच स्टॅम्प मारून तो एक्सेप्ट करपाक शकता. हांवें म्हटलें जो तुमकां राजिनामो दिला तो एटलिस्ट म्हाका रिसिव्ड म्हणून दिया. तर तशें आमी दिवपाक शकना म्हण. आतां फुडलो विचार म्हाजो चालू आसा. जे म्हाजे कार्यकर्ते आसा तेंच्या बरोबर म्हाजी विचारच्या जावन ऑलरेडी हांवें राजिनामो दिला आनी ते म्हाका सांगता की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो ह्या मातयेंचो पक्ष आसा त्या पक्षान तूं प्रवेश कर. इतल्या मजगती धारबांदोड्या कुळ्या एका सुवाळ्यान लवून दीपक पावसकर एमजीचो सावड्डे कॅन्डिडेट म्हूण घोशणा केली. आमी एक दीपक पावसकर हो सावड्डे मतदारसंघाचो उमेदवार म्हणून खूब प्रेम करता. अजून आमी फायनल करूना तितले. आमची पार्लमेंटरी बोर्डाची मिटींग जातली. ती मिटींग जाले उपरांत दीपक पावसकर हो एक तुमचो कॅन्डिडेट आसतलो. समाजकार तुमी तेजे पळयला. दाबाळ किंवा सावड्डे मतदारसंघ सावड्डे पंचायतीन सुद्दां वळखता तेका. तेजें काम भरीव आसता. म्हणजे समाजा खातीर बारीक लोकां खातीर तो मनीस काम करता. तोच खरो लिडर आसपाक जाय. तोच खरो समाजसेवक. युती नाका जाल्यार एमजीन तोडपाची. बीजेपी आपूण जावन तोडची ना म्हूण बीजेपी म्हणटा. ऑफिशियली तांच्यांनी आमकां सांगूं ना की तुमच्या कडल्यान आमचे संबंध तुटले अशें सांगूं ना. त्यामुळे जो पर्यंत सांगना तो पर्यंत आसा हें आमकांय धरचें पडलें न्ही. त्या दीस जे सांगताले त्या दीस आमी म्हणटा. पूण आमी आमची इंडिपेंडंट तयारी सुरू केल्ली आसा. आमी 35 मतदारसंघांनी आमचे मेळावे पूर्ण केल्यात आनी त्यामुळे आमी आमच्या हाचेर 37 मतदारसंघांनी निवडणूक लडप हें आमचें नक्की आसा. सारकें फर्म आसा. ते कशें जो पर्यंत ते तोडिनात तो पर्यंत उरले न्ही ते. तेंच्यांनी तोडले की तुटले न्ही ते. आमच्या वटेनच्यान तोडप ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.